सरकार संगीताचेर वाद्यांक शिक्षक आणि हेर सगळ्या गजालींचेर कोट्यांनी रुपया खर्च करता, पूण तरणाट्यांकडल्यान हाचो आउटपुट कितें? ह्या सगळ्या गजालींचेर शिक्षण संचालनालय आणि संस्कृती संचालनालयान शिक्षकां वांगडा एकठांय काम करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। इतले पयशे खर्च जातात तेन्ना आमी अर्थपूर्ण परिणामाची अपेक्षा करतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें रवींद्र भवन सांखळे जाल्ले पंडित तुळशीदास बोरकार हांच्या जयंती निमतान उलोवप केलें। गव्हर्मेंटात तुमकां एखादो प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला, ज्याची ऑपॉर्च्युनिटी पुराय देशभर खंयसरूच ना, ज्याची ऑपॉर्च्युनिटी फक्त गोंयांत आसा। म्हणजे तुमकां आज एड्युकेशनाच्या बरोबर संगीत शिकपाची संद तुमकां आज तुमच्या स्कूल लेवलाचेर अवेलेबल करून दिल्या। घडये कदाचित आमी म्हणटा की आमी जर टिचर्स अपॉयंट करूंक नाशिल्ले जाल्यार हे तुमकां पॉसिबल नाशिल्लें। खंयच्याच पेरंट्साक आपल्या भुरग्याक म्हणजे एड्युकेशन सोडून अजून संगीत शिकोवपाक स्पेशली पयशे मोडपाक इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर द नॉर्मल, म्हणजे आमी रुटीन पेरंट्सा खातीर म्हणटा, इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम टू पे द एडिशनल फीज फॉर तबला शिकपाक, गायन शिकपाक, पेटी शिकपाक, डान्स शिकपाक आनी वेरियस थिंग्स। बट गोंय सरकारात ते तुमकां स्कुलात अवेलेबल करून दिला। म्हणून दोन गजाली खातीर आमी म्हणटा ते, एक जेका आमी म्हणटा की पॅशनेट पद्दतीत हे शिकचें, अशें न्ही की संगीत शिकल्या उपरांत आमचें करियर जावपाक शकना, अशें न्ही, संगीत शिकूनय आमचें करियर जावपाक शकता। वी हॅविंग द प्रोफेशनल कॉलेज इन द गोवा, आमी जेका म्हणटा की थिएटर कॉलेज आमच्या कडेन वेगळी आसा। तुमकां घडये कदाचित खबर नासतलें म्हणून सांगता, 12वी जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएशन इन थिएटर ही वेगळी कॉलेज आत्ताच्या घडीक आमच्या राजीव कला मंदिर फोंडा हांगासर चलता। आनी आमच्या कडेन थिएटर आपल्या आर्ट कॉलेज म्हणजे जी स्पेशल आर्ट कॉलेज आसा ती आमच्या कडेन आल्तीन हांगासर चलता। आनी अगेन द म्युजीक कॉलेज म्हणजे आर्ट कॉलेजींतले बी ग्रॅज्युएट कोर्सीस आसा। थिएटर कॉलेज, आर्ट कॉलेज एंड म्युजीक कॉलेज ह्यो तीन वेगवेगळ्यो प्रोफेशनल कॉलेजीस आसात, जातूंतल्यान 12वीच्या उपरांत आमी हातूंत एडमिशन घेवपाक शकता, तातूंतल्यान आमी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करूं शकता, तातूंतल्यान आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक शकता, आमी प्रोफेशनल पद्दतीत गायन करूं शकता, पेंटिंग करूं शकता, नाटक करूं शकता, आमकां टिचर्स म्हणून थंयसर जावपाची संद आसा। अगेन द म्युजीक कॉलेज इज ऑल्सो इन द पेंजीम, म्हणजे ज्या हातूंतल्यान आमी म्हणटा की सितार वादन आसतलो, कोण हार्मोनियम वादन आसतलो, कोण तबला वादन आसतलो, कोण पकवाद वादन आसतलो, कोण गायन आसतलो, ह्या सगळ्या सॅक्टरांतल्यान एक्सेल करपा खातीर प्रोफेशनल कॉलेजीस आमच्या कडेन अवेलेबल आसा। अशें न्ही की आमी म्हणटा की आमी आत्तां फक्त शाळेंत शिकल्या, दीस इज अ प्रायमरी नॉलेज जी आमकां शाळेंतल्यान दिता। आमच्या टिचरांचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा की आमी हांकां हातूंतल्यान एक्सेल करपाची, तांकां आवड लावपाची। तातूंतल्यान आज आमी पळयता की प्रोफेशनली म्हणजे गायन जे करतात दे आर टेकिंग द लॅक्स ऑफ रुपीज ते घेतात। हांव हे खातीर कित्याक सांगता, हें एक प्रोफेशन जावं येता।